नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा। आयज आमी करया क्रिस्पी पोटेटो चीज बॉल्स। तर यो सुरवात करया। ताका लागून हांवें हांगा 4 मोठे बटाट उकडून तांची साली काडून घेतला आनी तांकां अशें बरें स्मॅश करून घेतला। हांगा बटाट जाता तितले बरें अशें स्मॅश करून घेवपाक जाय। ते करून जालें म्हणटकूच तातूंत घालया चवी पुरतें मीठ। तातूंत मागीर चिमूटभर मिरसांगेचो पिठो घालून घेवया। चिमूटभर घालता हळदीचो पिठो। 1 चमचो घालता आले लसणाची पेस्ट। तातूंत मागीर बारीक चिरलेली भरपूर ओली कोथमीर घालून घेवया आनी हें सगळें आमकां बरे पैकी मिक्स करून घेवपाक जाय। बरें अशें वेवस्थीत मिक्स करून घेवया। तें अशें बरें कालोवन जालें म्हणटकच हाताक थोडें तेल लावन घेता आनी तें तेल आमकां हाताक अशें बरें सारोन घेवपाक जाय। तें करून जालें म्हणटकच तो तयार केल्लो मिश्रण थोडो हातार घालून घेवया आनी तो एक रावंड बॉल तयार करून घेवया। तसो करून जालें म्हणटकच अशें सवका पातळून घेयात आनी ताज्या मदीं हांवें थोडें मोझरेला चीज घेतला, ताजो एक क्यूब घेतला। हाच्या जाग्यार तुमी खंयचोय चीज वापरल्यार जाता। तें घातलें म्हणटकच सायडीन तसो असो बरो ताजो परत एकदां रोल करून बॉल करून घेवपाक जाय। हांगा तुमकां जाय त्या शेपीन तुमी रोल करूं शकतात। हांवें हांगा थोडी मोठी शेप घेतल्या। तुमकां जाय जाल्यार तुमी स्मॉल शेपूय रोल करून घेवं शकता। तशेंच आमी सगळे मिश्रणाचे अशे बरे बॉल्स तयार करून घेवया। आनी हे पळया ते मिश्रणाचे सगळे बॉल्स करून तयार जाल्ले आसा। आतां हे आमी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत एका आयदनान 1 कप मैदो घालून घेता। तातूंत मागीर चवी पुरतें मीठ घालून घेवया। ताजे उपरांत तातूंत घालता चिमूटभर काळे मिरयेचो पिठो। चिमूटभर घालता रेड चिली फ्लेक्स। तातूंत इल्लें उदक घालून परत एकदां अशें बरें ताजी स्लरी करून घेवपाक जाय। एक पातळशी ताका एक स्लरी करून घेवया। हे पळया अशी। ताजे उपरांत हांवें हांगा पोटेटो बॉल्साक लावपाक ब्रेड क्रम्स घेतला। हे ब्रेड क्रम्स हांवें थोडे मिक्सरान घालून थोडे ब्रेड वांटून घेतला। तुमकां हांगा जाय जाल्यार तुमी रेडीमेडूय वापरल्यार जाता। आतां तो तयार केल्लो बॉल आमी ताका तयार केल्ल्या स्लरीन अशें घालून घेवया आनी वेवस्थीत ताका अशें बरें कोट करून घेवपाक जाय। हे पळया अशें एका चमच्यान बरें मिक्स करून घेवया आनी दुसऱ्या चमच्यान ताका काडून ब्रेड क्रम्सान घालून ताका जो बरो कोट करून घेवपाक जाय। ताका ब्रेड क्रम्स वेवस्थीत लावन घेवया। अशेंच तरेन आमी सगळ्या बॉल्सांक त्या ब्रेड क्रम्स लावन घेवया। आनी हे पळया आमचे सगळे बॉल्स अशे ब्रेड क्रम्स लावन वेवस्थीत तयार जाल्ले आसा। आतां हांकां आमी थोडे वेळ सायडीन दवरया आनी मागीर तळपाक घालया। तर ताका लागून हांवें कायलीन थोडें तेल तापत दवरलां आनी हें तेल आमकां बरे पैकी तापपाक दिवपाक जाय। तेल अशें बरें तापलें म्हणटकच ते कोट केल्ले बॉल्स एक एक करून कायलीन सोडात आनी सोडटा आसतना फ्लेम मिडियम करून दवरपाक जाय। ते अशें सवका कायलीन घालून घेवया आनी ते घालून जालें म्हणटकच हें आमी थोड्या वेळान दुसरे वटेन परतून घेवपाक जाय आनी एक 3 ते 4 मिनटां गोल्डन ब्रावन जाता म्हणसर हें आमी भाजून घेवया। आनी हे पळया आमचे पोटेटो चीज बॉल्स अशे भाजून तयार जाल्ले आसा। आतां हे आमी एका आयदनान काडून घेवया आनी अशे तरेन तुमचे क्रिस्पी पोटेटो चीज बॉल्स खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात, तुमकांय खूब आवडटलें। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।